15th Finance Commission काल आयिल्लें. Unfortunately, state is playing hide and seek and not serious about 15th Finance Commission can be seen by they not calling all the people who or stakeholders who are showing interest. Last 6 महिने फाटल्या असेंब्लीन सुद्धा वो मुद्दा मांडून अर्धवट डिस्कशन मागून ड्युरिंग डिमांड्स ऑल्सो स्पोकन अँड आय हॅव टोल्ड व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ 15th फायनान्स कमिशन एज फार एज द स्टेट इज कन्सर्न. खूप जाणांक हे खबर ना, पूण खबर आसपाक इम्पॉर्टंट आसा की तो विषय आमकां 1 एप्रिल 2020च्यान 2025 31 मार्च पर्यंत एप्लिकेबल आसा. सरकार फुडें खंयचो आसलो जाल्यार रायटली वी नीड टू सी दॅट थिंग्स आर प्रेझेंटेड बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज अ फायनान्स स्ट्रक्चर टू द स्टेट. आज आमकां डेव्होल्युशन ऑफ पावर्स ना टू द अर्बन एंड पंचायत बॉडीज. द थर्ड स्टेट फायनान्स कमिशन हॅज बीन फॉर्म्ड आफ्टर आय फॉट फॉर इन द लास्ट टर्म बट नथिंग हॅज टेकन प्लेस. सेकंड स्टेट फायनान्स कमिशन बाब कुटोन तेन्ना आसतना रिपोर्ट सबमीट केलो तो अजून इम्प्लिमेंट जायना. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट जाता इन टर्म्स ऑफ द लोकल बॉडीज. दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट ऑफ 73rd and 74th अमेंडमेंट. ते सोडले जाल्यार देर आर चॅलेंजीस टुडे. चॅलेंजीस इन टर्म्स ऑफ सी रायज, चॅलेंजीस इन टर्म्स ऑफ क्लायमेट चेंज, चॅलेंजीस इन टर्म्स ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट सपोर्ट, चॅलेंजीस इन टर्म्स ऑफ गार्बेज मॅनेजमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर बाकीचे, तशेंच आमचे बाकीचे जे इश्यूज जे तयार जाल्ले आसा ताजेर भर घालतले जाल्यार 15th फायनान्स कमिशनाचो विशय खूब म्हत्वाचो आसा. काल तांणी कोणाकूच आपोवना. जेन्ना विचारले तेन्ना सांगलें म्हाका की इट वॉज ओनली पॉलिटिकल पार्टीज बींग कॉल्ड. I was very categorical on the floor of the house telling the chief minister कि Goa should be represented apolitically, but you call everybody including trade organizations, Goa Chamber, GSI, सगळ्यांचे कॉन्सॉलिडेट एक प्रपोजल करा आणि गोंयच्या सरकाराचो प्रपोजल म्हणून मागात. इफ मिझोराम कॅन डिमांड फॉर 84,000 crores, if Karnataka can ask for 1.4 lakh crores and we are not asking any money and मागतात 2,000, 3,000, 5,000 कोटी, जाल्यार फुडें चलतलें कशें? जीएसटीचो चेंज ऑफ 2022 शेअर ऑफ रेव्हेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट 14th फायनान्स कमिशनान 32 to 42 व्हेलो. आज आमचो डिमांड आसपाक जाय मिनिमम 50% जायच म्हणून स्टेटीक. तशेंच रेव्हेन्यू आमकां समज इकॉनॉमिक वर्टिकल्स आज मायनिंग आनी टुरिझम ना जाल्यार वी ऑल्सो नीड टू नो दॅट हाऊ वी कॅन प्रोटेक्ट अवर सेल्स इन टर्म्स ऑफ डेव्होल्युशन ऑफ फायनान्स एज फार द स्टेट इज कन्सर्न अँड वी शूड गेट अ फेअर शेअर. हाज्या खातीर सरकारान पयलो कॉन्सॉलिडेटेड रिपोर्ट करून दिवंक जाय आशिल्लो आनी मागीर इंटरॅक्शन विथ द फायनान्स कमिशन. इट हॅज बीन अ जोक अँड अनफॉर्च्युनेटली नायदर द मशिनरी इज प्रिपेर्ड टू नो वॉट इज 15th फायनान्स कमिशन. द टर्म्स ऑफ रेफरन्सीस तांणी वाचल्या काय ना तो म्हाकाच अजून डावट आसा. आनी ह्या हातून तांणी एक्च्युअली अकॅडमिया, इंडस्ट्री, स्टेक होल्डर्स सगळ्यांक पॉलिटिकल लॉबी पार्टी सगळ्यांक घेवन बरो एक रिपोर्ट करूंक जाय आशिल्लो. आनी जें गोंयाक फुडें जाय कित्याक हे फुडें काय आसचें ना म्हणून एखादी सिरियसली घेवन आसतले. ह्या सरकाराक खबर आसपाक जाय खंयचो सरकार फुडें आसलो जाल्यार हे कमिशनाचो रिपोर्ट आनी हाज्या कडल्यान जे शेअर येतलो तातूंतच गोंय जागे उरतलें म्हणून. आतां गोंय हांकां दवरपाचेंच ना हें दिश्टी पडटा. चीफ मिनिस्टराक समज ना जाल्यार तेजे ऑफिसर्स शूड गायड हिम प्रॉपरली. बट दिस हॅज शोन की हायड अँड सीक खेळ्ळा लोकां कडेन. आमकां सांगूंकूच ना. आज फोर्सिबली आय हॅव गॉन देर अँड गिवन माय रिप्रेझेंटेशन टू द सेक्रेटरी ऑफ द चेअरमॅन ऑफ द कमिशन मिस्टर NK सिंग. ताका हँड ओव्हर केला आनी ताका रिक्वेस्ट करून ताका सांगलां की वेर द शॉर्टफॉल इज, वेर इज द सपोर्ट दॅट वी नीड अँड वॉट प्रोएक्टिव्ह मेजर्स हॅव टू बी टेकन इन द फ्युचर बिकॉज बिईंग इन द स्टेट पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन दिस टायप ऑफ इश्यूज नीड टू टेक प्लेस. फायनान्साचेर कोण उलोवंक वचनात आनी उलयतकर बॅटेड स्टेटमेंट दिता की कितलेशे कोटी कित्याक तरी जाय. आय थिंक अ कॉन्सॉलिडेटेड रिपोर्ट ऑफ द होल स्टेट कितें जाय तो जायच पडटलो आनी सरकारान हाज्या खातीर हायड अँड सीक बंद करून जाता जाल्यार सगळ्यांकडे घेवन बरो रिपोर्ट तयार करून दिवंक जाय आशिल्लो वीच दे फेल्ड मिजरेबली. आता तरी म्हजी ह्या मागणी केल्या की जे रिपोर्ट येतलो ताजेर तरी द गव्हर्मेंट सिन्स इट इज BJP एट द सेंटर शूड लूक एट इट इन अ प्रॉपर proactive positive manner and ensure that maximum share comes to the state. And ताज्या खातीर कितें जाय inputs or wherever the things are, I am ready to give those inputs so that financially we are able to have stability irrespective कित्याक 2022 we say New India 2022 पूण 2020तल्यान 15th फायनान्स कमिशन येता. सो ताज्या खातीर न्यू इंडिया पळयता आसतना गोंय खंय उरतलो हो प्रश्न पडला कित्याक फायनान्शियली वी आर डावन आनी इफ यू नीड टू बी स्टेबल कमिशन रिपोर्ट अँड रिक्वेस्ट फॉर देम टू टेक केअर ऑफ आवर इश्यूज कन्सर्न्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांवें म्हजे हायलायट करून दिल्ले आसा आनी अपेक्षा करता की ताजेर ते सिरियसली कन्सर्न घेतले कित्याक लोकल सरकाराचेर तरी मागची कोणाचोच फेथ ना इन दीस एरिया.